कला निपुण अशा गोंयांत कलाकारांची उर्बा वाडोवपी आनीक एक थळ म्हळ्यार मुरगांव बायणेच्या सोबीत दर्यादेगे वेले रवींद्र भवन. 750 लोकांक बसपाची व्यवस्था असलेले स्वातंत्र्यवीर सावरकर मुखेल सभाघर, फुल डिजिटल डॉल्बी साऊंड, 170 लोक बसपाची ताक आशिल्ले मनोहर पर्रीकर सभाघर, 40 सिटींग कॅपॅसिटीचो कॉर्पोरेट कॉन्फरन्स हॉल, शास्त्रीय गायन, तबला, कीबोर्ड, हार्मोनियम, कथक सारखे वर्सभर चलपी वर्ग, घुमट आरती, नाटकां, गायन सारकिल्यो कितल्योच सर्ती, कला मोग्यांक तियात्रां, नाटकां, नामणेच्या कलाकारांच्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवपाचें ठिकाण मुरगांव बायणेचें रवींद्र भवन. अरे देवा तूच रे भावा, अरे देवा तूच रे भावा. उठा बसता खाता जेवता तूच गो सांभाळटा, उठा बसता खाता जेवता तूच गो सांभाळटा. संसारान या म्हज्या आवयची कमी भरून काडटा, संसारान या म्हज्या आवयची कमी भरून काडटा. नजर नका लागू आमच्या या नात्या, नजर नका लागू आमच्या या नात्या. सदाच उरची अशीच सांगाता, सदाच उरची अशीच सांगाता. भावा भयणीचे नाते मोगाक येता भरते, आवय उपरांत म्हाका तूच गो सारकें. भावा भयणीचे नाते मोगाक येता भरते, आवय उपरांत म्हाका तूच गो सारकें. आवय उपरांत म्हाका तूच गो सारकें, आवय उपरांत म्हाका तूच गो सारकें. श्री गणेशाक वंदन करून, नटराजाक नमन करून, रंगदेवतेचे स्मरण करून अभिनय पणजी तुमच्या मुखार दवरता हासो फुलोन फुलोन लवच काजाक चिमटो काडपी 2 अंकी कोंकणी नाटक अरे देवा तू रे भावा. बरोवपी माहीत चंद्रकांत नाईक, बसोवपी उमेश नाईक, पार्श्वसंगीत विशाल आसोलकर, उजवाड आयोजन विजेश नार्वेकर. माची मांडावळ श्री केळबाय भूमिकार रंगमंच पर्ये 70. रंगवण वंशिका पेडणेकर, अक्षरा नाईक, पेसवण राजेंद्र शेट्ये, कलाकार प्रदीप रायकर, सेजल शेट्ये, दर्शन नाईक, यशवंत हरमलकर आणि नितीन नाईक. अभिनय पणजी तुमच्या मुखार दवरता हासो फुलोन फुलोन लवच काजाक चिमटो काडपी 2 अंकी कोंकणी नाटक अरे देवा तू रे भावा. अगो अंकिता, कितें जाला? सगळे स्टेप विसरता मगो तू. 2दा प्रॅक्टीस घेतली आहे तुमची, तरी स्टेप कशे याद जायना तुमका? दिवाळेक लागून 2 दीस ब्रेक दिलो पळय तेच चुकले म्हजे. सगळे स्टेप विसरला ते काय हांव नको आं. आतां हांव म्युझिक लायतलें आनी म्हाका सगळ्यांचे स्टेप सारके जाय. ओके, काउंट घे आं आनी एनर्जी. कोण खुंयचे तूं कशें पावले गो हांगा, यो म्हज्या गोपात आनी सांग गो म्हाका. कोण खुंयचे तूं
कशें पावले गो हांगा यो म्हज्या गोपात आनी सांग गो म्हाका ओस्तरी गे ओस्तरी कात तुजी कस्तुरी काढून घ्या. ओट तुझे दात मोगऱ्या बोरी नाच गो नाच चेडवा नाच सगलो लोक नाचतलो घनक घनक घुमटा नाद गायच दादा तुका कितल्या फावटी सांगले रे डान्स क्लास चालू असताना मधी मधी येवप ना म्हणून. तुझे सोपवून अजून ना रे दादा तुका सांगलेले मरे म्हजी डान्स क्लास सोंपली का हांव येवन तुका उठयता म्हणून. तू पयलींच कित्याक उठलो. म्हाका कितें वाज येता वाज येता बरो वाज येता मरे तुका. ह्या हातान अशें त्या टॉम्या वांगडा खेळपाक जायना. ते काय वाज येला निरुत्तमे पप्पा तो हय म्हणटा तिका वच सांग घरा ई दादा ती आपापल्या घराच आसा रे. सॉरी ऑल ऑफ यू. हो म्हजो दादा आयकचो ना. आयच्या दिसा खातीर इतलीच प्रॅक्टीस पुरो. तुमी मात घरा कडेन प्रॅक्टीस करून येयात. कितें गो अंकिता. बाय. क्लास आपली दादा हे बरोबर न्हय हा. हांव दिसभर म्हजो वेळ तुका दिता मरे. एका वरा खातीर डान्स क्लास घेता मरे हांव. ती घेवपाक दिना मरे तूं. म्हाका कितें वाज येता वाज येता बरो वाज येता मरे तुका. आनी फाल्यां म्हजें लग्न जालेलें कितें करतलो. लग्न लग्न म्हटल्यार कितें गो लग्न म्हळ्यार आतां एका कितें सांगू. लग्न म्हळ्यार मरे हांव कोणाच्या तरी गळ्यान हार घालतलें आनी तो म्हाका आपल्या घरा घेवन वयतलो. घरा घेवन वतलो हय. मागीर बाजारात कोण खेळटलो म्हाका कोण माग बरयतलो म्हाका कोण काक करून वतलो हांव ना ते मागीर हांव नको रे बाबा. ते तुवें तुजें पळोवन घेवपाचें. हांव ना हांव तुका वचून विचार ए दादा वस्तू शेवटून मारप ना. कितल्या फावटी सांगले बाबा येयल्यार तापतो ना दादा. अरे म्हज्या धुवेच्या लग्नाची जबाबदारी तुमचेर दिवंक ना हांवें कळ्ळें. हांव समर्थ आसा म्हज्या धुवेचें लग्न करपाक. ब्रो आज आमच्या घरात कोण ना. आज बसे आमी दादाच्या बरायचे काय अडणार रे आला मरे विंदालू विंदालू होय मरे विंदालू कोंकणी तियात्र नाटकां शॉर्ट फिल्म्स डॉक्युमेंटरीज आणि वेब सिरीज विंदालू गोंयचो कोंकणी OTT ॲप. विंदालू प्युअर कोंकणी प्युअर एंटरटेनमेंट. फोडली 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 बाबा कितें फोडली 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 करता. दही अंडी फोडली. हा? हय आज दही अंडी बरें जालें तुम्ही सांगले ते. चल रे दादा आम्ही दही अंडी पळोवपाक या. लेट्स गो. ए दादा तशी फकाणा मारप आसना. आणि ते सोड चल बेगीन चड्डी काढ आणि पॅन्ट घाला. कितें म्हटलें तुवें चेटी काडून पॅन्ट घाल. हय. त्याच पॅन्टीच्या बेल्टान धरून फोडटलो. दिवाळे कडेन दही अंडी तुझ्या बापायन तरी केन्ना फोडल्या गो. हय हय न्हू? आतां हांव हेजे फोडटा धरून. ए बाबा कितें? कित्याक तापता. कित्याक? चूक तुमची. कशी तुमकां कितें सांगलेले. कितें सांगलेलें? हे सगळे वस्तू व्हर आणि भितर दवरा म्हणून. सगळ्यो वस्तू व्हरून भितर दवरता मगो. फाल्यां म्हणटले तकली काडांनी सायडीक दवर म्हणून. तें कितें हेल्मेट गो काडून दवरपाक. तकली सामकी आउट करून उडयल्या ह्या मंद बुद्धीच्या भुरग्यान. बाबा पूत तो तुमचो. दुर्भाग्य म्हजें. बाबा अशें कित्याक म्हणटा. जशी हांव तुमची धूव पळय तसो तो तुमचो पूत. तेका मोग दियात तेका वेळ दियात. हय तूं वेळ दिता मगो. तूं वेळ दिता मगो. ह्या 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 मंद बुद्धीच्या भुरग्या खातीर तुवें स्कुलाक वचपाचें बंद केलां. भायर वचपाचें बंद केलां आनी घरान ऑनलायन क्लासीस घेता. मागीर कितें करूं असले. तुमीच सांगा कितें करूं असले. कसोय जालो तरी म्हजो दादा तो. म्हजो दादा. दादा बुद्धीन जरी म्हज्यान ल्हान आसलो तरी शरिरान आनी वयान 10 वर्सांनी व्हड. स्वताच्या हातान स्वताच्या बुद्धीन तो कांयच करूंक शकना.
एका माणकुल्याचे करूंक जाय तशें सगळे ताचे हाव करता आणि तुम्ही एक दीस ताचे कितें केला ते म्हाका शक्य ना. खबर आसा घडये तेकाच लागून निमण्या वेळार आवयन दादाक तुमच्या कडेन न्हय म्हज्या कडेन सोपोवन गेली. हय ही तुजी आई मुगो ह्या मंद बुद्धीच्या भुरग्या खातीर आपल्या धुवेची वाट लावन गेली. आगो पळय गो मातशें स्वता कडेन पळय गो कितें हालत करून घेतल्या तुवें. लग्नाचें वय जालें तुजें. केन्ना लग्न जाता सांग पळया. लग्न लग्न जाऊ दिवचा म्हटलं दिवचा ना. कितें म्हटलें? लग्न जावं दिवचा ना. हय अरे आयुष्यभर तुज्या भयणी राखवार रावपाचें रे. बाबा तुम्ही म्हणून उठ सुट तेच्यार मारीत असता. दादा उठ. म्हाका सांग तू गुड बॉय न्ही मागीर रडप ना. रडप उठ. बाबा तुमकां हांव लग्न जाल्लें जायना. हय जाता हांव लग्न. हांवें केन्नाच ना म्हणूंक ना. पण जो कोण म्हाका दादा सकट स्विकारतलो तेजेच कडेन हांव लग्न जातलें. तुका दिसता तुजो हो हट पुराय जातलो? आगो कोण आसा गो जो तुका दादा सकन आपणायतलो? आसा कोण? म्हाका तर कोण दिसना. तुका जर कोण दिसता जाल्यार पळय आनी जा लग्न. लग्न लग्न जाऊ दिवचा ना. ए दादा हांगा यो. अरे हांगा यो. हांगा बस. चड जाता तुजें. कोणाक मारूंक धांवता तूं? बाबा मरे तो. म्हाका आवडना तो. कुस्को म्हाका न्हू तू आवडटा. आणि म्हाका म्हाज्या सोबीत दोळ्याचो हो दादा आवडटा. माझ्या दोळ्याचं हय तर. आणि तू जाणा हे सोबीत दोळे म्हाका आयुष्यभरा खातीर जाय. तशी जाल तू म्हाका सोडून हो असो नाका. म्हाका भंय दिसता. भंय दिसता? कित्याक रे? घरान कितें नरकासूर येता? नरकासूर येयला कृष्णा जातलो आनी डिशू जाय जातलो. सारक्या म्हजो दादा कृष्ण येवन येताले नरकासुराक. तू मागीर ताका डिशून कर मार. तू नरकासूराचो आवाज काडून म्हाका भिवो नाका. हांव भिवपी न्हू. ए दादा हांव न्हू ते नरकासूर तो. नरकासूर येयलो. ए दादा तुवें नरकासूर म्हटलें आनी खऱ्यांनी नरकासूर येयलो मरे आमगेर. ए वंशू तू भिवो नाका. हांव रोखडोच कृष्ण जावन येता. चल, तू कृष्ण जा. ए नरकासुरा कित्याक येयला रे तूं आमगेर? कित्याक येयला? हांव तुका मेळोंक येयला. मेळो म्हाका रे? कित्याक? म्हाका तूं आवडटा. आमी दोगांय लग्न जावया. नरकासुराच्या राती येदी व्हडली जिबली भायर काडून अशी रस्त्या सायडीक उबी रावया. आनी सकाळी फुडें लासोन घेवया. सकाळी फुडें लासोन घेवया. लासोन कित्याक घेवया गो? तोंड पळय हाडसान लग्न जाका. हांव जायना लग्न बिग्न. तू लग्न जायना? कशें लग्न जायना तें पळयता हांव. ए नरकासुरा तुका खबर ना म्हजो कृष्ण येतलो आणि मरता तुका डिशू करून मारतलो सांगून गेला तो आत्ता. श्रीकृष्ण डिशू करून मारलो? हय. आगो सायबिणी श्रीकृष्ण देव तो. ते कितें गोवा पुलीस न्हू डिशू मारूंक सुटला गो तकलेन. हनुमान पळय येयलो तुजो श्रीकृष्ण गदा घेवन सांबाळ तेका पाट पडो तेंच्याशी. दादा चुकता तू. अशें चुकता? जय हनुमान. दादा चुकता म्हळ्यार असो चुकता न्हू. नरकासुराक मरे श्रीकृष्णान मारलेलो हनुमानान न्हू. वंशू म्हाका न्हू म्हाज्या खेळण्याच्या पुटल्यान कृष्णाची काय मेळोना. ही गदा गावली. आता हो हनुमानूच नरकासुराक धाय कोत्तलो. ही कितें पिशावण चलयला गो? सांबाळ म्हाका तेका. सांबाळटा रे. लज काडली नरकासुराची. दादा, चल बेगीन कृष्ण जावन यो नाजाल्यार हांव नरकासूर आयकचो ना. हांव लोकलो जावन येतो. बरें. ए बेगीन यो नाजाल्यार नरकासूर तुज्या बहिणीच्या गालाक खास मारतलो. तुझा पाठ फुटला? त्याचे पाठ फुटला जाल्यार न्हू ताका वाटेन नाचण्याचे शॉट दी. नाजाल्यार दुधान बॉलमिटा घालून दी. आनीक मोठो जाली. ए दादा तशी फकाणां मारप आसना. आणि सत्व आणि बॉनविटा दिवपाक घरान भावोजी येवंक ना. नरकासूर येयला. भाऊजी म्हटल्यार कोण गो? भाऊजी म्हटल्यार मरे भाऊजी म्हटल्यार हांव सांगता तुका. भाऊजी म्हटल्यार तो तुज्या भयणी कडेन लग्न जातलो. लग्न हय. दादा चल बेगीन तू कृष्ण जावन आणि मागीर मार एका. हांव लोकलो जावन येता.
चल चल डेंजर मरे इशी. ए म्हाका एक सांगो, कितें? तू तुजो आवटो भाव पिसावल्या सुण्या भशेन म्हाज्या आंगार कित्याक येयलो गो? अरे म्हजें लग्न म्हटलं काय तिडक येता रे ताका. कितें? लग्न म्हटल्यार तिडक येता? असल्याने मारूक पडटलो मरे आमकां. हे आमी एक काम करया मगो. कितें? तुजो तो आवटो भाव येवच्या पयलीं न्हू आमी दोगांय बसोन मगो मोगाच्यो गजाली उलया. म्हज्या शाणू, म्हज्या गुणू, म्हज्या शाणू. म्हजे शेण हा. मागाच्या गजाली हय. ते लेगीत नरकासुराकडे रे. हय गो. म्हाका मरे गजाली करपाच्यो तसत जाल्यार हांव देवाकडे करतले. हे देवी, ह्या कलियुगान तुका देव खंयचे मेळटले? तुज्या नशिबान हो नरकासुरूच बरयला. कित्याक म्हजें नशीब तुज्या माथ्यार दिला. हे माझ्या माथ्यार शिंगा दिल्या पळय. हे एक काम करता तुका, ह्या शिंगांनी मग तुका उबारता आणि ते पयला गोंयान ते व्हडले व्हडले भुरगे नरकासूर करता पळय. हय, हय. आनी हे ल्हान भुरगे बसल्या पळय ते धाकटो नरकासूर करता पळय. हय. त्या नरकासुराक मगो उजो पेटोया. उजो पेटोया. आणि त्या उज्याक मगो 7 प्रदक्षिणा काडया. शुभ मंगल सावधान. मागीर तुया नरकासुराची नरकासुरीण. या नरकासुराची नरकासुरीण म्हण. कडकडीत भूक लागल्या. कितें केला? मम्मीन नवी रेसिपी धाडल्यात. वाड वाड. हा कितें केला? शाकुती. शागोती कसली? चिकनाची? आज सोमार मरे. मशरुमाची? मशरूम हाडला तुवें? मागीर कसली तरी शागोती केल्या? वायम्याची. वायची शाग. अरे ट्राय तरी कर. बरी आल्या. कळटा तुझ्या तोंडावयल्यान. राव विंदालू हाडटा तुका. विंडालू? वा 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 स्पीकर सर हे बेस्ट जाले. हे आमचे विंडालू म्हणटाले बरे. हे वांयग्याची शागोती म्हणटाली सगळी फटींग म्हणा. विंडालू आल्यार आमकां भिवपाची गरज ना. हे कितें? विंदालू. विंडालू? बिंदालू गोंयचो कोंकणी OTT ॲप. प्युअर कोंकणी, प्युअर एंटरटेनमेंट. टू गुड या टू गुड. बरी जाल्या मरे. फाल्यां घोसाळ्याची शाकोती करता. पाक माझ्या माथ्यार तुझ्या भशेन शिंगा दिसता कितें रे. आगो एकदा लग्न झाले की झाले ती शिंगा ऑटोमॅटिक भायर सरतली. श्रीराम न्हू नरकासूर बापूय. श्रीराम अरे मेल्ले दोळे फुटल्या रे. नरकासूर नरकासूर 10 तोंडाचो रावण न्हू. सांग गो तेका. सांगता रे. शी. दादा तो कृष्ण जावन यो सांगला रे. कृष्ण रे तो रे दहीहंडा फोडटा पळय तो. तसं लहान 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 गोविंदा तोच बेगीन जावन यो रे. हांगा हांगा कितें? घरान कितें देवांची फॅक्टरी घातल्या गो. एक एक देव भायर सरत आमगो. फक्त तो श्रीकृष्ण येना. येतलो मरे आणि तुका तो सुदर्शन चक्रान मारतलो. मार, मार. तू फक्त तोंड आ कर पडपा रेडी राव. हा नरकासूर तोंड करू पडटा गो. हय. तुझ्या बापायन सांगलेलं हय. अगो अगो नरकासूर पडला पूण तुझ्या मोगान मागीर तुझ्या संवसारान पडटले आणि मागीर तू फोणान पडटले. फोणान फोणान कित्याक पडटले गो. अरे नरकासुराकडे लग्न जालेल्या फोणान पडचें नाल्यार कितें जातलें. ए वंशिका पुरो कर आता. की नरकासूर नरकासूर लायला. सर्वेश हांव वळखुना म्हाका. वेल्या तू कोणूय जावन यो रे. हांव तुका रोखडे वळखतले. पूण राव रे सर्वेश म्हाका एक सांग. ही सगळी नाटकां कित्याक करता तू. हांव नाटकां करता तुझ्या त्या बापायक लागून. 2 मिनटां सुद्दां दोळे मुखार नाका मगो तेका हांव. कितें कितें कमी आसा गो म्हाज्यान. काय बरो हँडसम आसा मगो हांव. मातशें तें पोट भायर सरलां तें वयतलें भितर. हसता कित्याक गो. हसता कित्याक. पोट भायर सरल्यान स्वताक हँडसम म्हणटा. आनी तर हो कोयतो घेवन कोण जावन येयलो काय. नरकासूर 2 नरकासूर. राव रे हांव वास्कोचो नरकासूर. तू खंयचो पणजेचो. ए दादा तुका कृष्ण जावन यो सांगलेले. तू स्वता नरकासूर जावन येयलो. पळय मगो तेका. वंशू तुवेंच सांगलेलें न्हू लग्नाचे कियाक मारपाक. लग्नाची ताटोडी जाय म्हणून नरकासुराक मारपाक. आज नरकासूर जावन येयलो. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सुटला गो तकले. आतोडी खिये हेच बोलला गो तकले. फाटल्या जन्माक कितें कार्पेंटर आसले कितें तुमी. मैं तुमको मारूंगा. मारूंगा. देखो मेरे भाईजान. देखो मेरे भाईजान. वो मारूंगा मारूंगा हिंदी में क्यों करता है. कोंकणी में कातोर. दादा हो सांगता रे का कोंकणी में कातरो. परत कातर मार. कातरो कातरो सुटला गो. तिच्या हातीन खरो कोयता. तो माझ्या कितें कितें कात्री सांग येना. नरकासूर रे नरकासूर रे नरकासूर. ए दादा नरकासूर कोणी तेने कित्याक कातरता. नाका नाका. ए पळय मगो तो कोयते खंय खंय घालता तो.
आवय. अरे देवा. दादा तू आणि किती घालू घालू करता अरे तो नरकासूर नूर रे होय. तो मरे माझो फ्रेंड Friend. आणि त्याने ते कपडे घातला पय ते नरकासुराचे न्हू हा डान्साचे ते तुका सांगता हांव मरे ताका डान्स शिकोवपाचे आसा हांवें ताका डान्स शिकयलो न्हू की तो म्हाका पैसे दितलो प्लीज मीज हा काउंट कर हांगा यो. कितें रे पैसे दितलो हय. बापान घे पोटलो धोला हाडून पैसे दिवपाक हय. ए वंशू तू न्हू तिका डान्स शिकय हा. तो चुकत जाल्यार तिचे पास्ता करता पोस्ता करपाक हांव कितें इसवण दिसल्यार तुका पोस्ता करपाक हय. आनी ही कोण कुल्ली चलो कुल्ले तुजे अशे दांगे आले ते अशे अशे करून अशे अशे. थापटायतले डेंगे आले खंय नाचतलो मग सारको हा बेस्ट. हा बरें लायत असो सांग. लाय बेगीन लाय मूड येता म्हाका बरो लाय बेगीन लाय. लायलो. हा पळय आता पाचवी चोळी विरुदाची अंगात वेंगायता मोडत मोडत जशी तू वयर खंय गुलाल मारता पाचवी चोळी विरुदाची अंगात वेंगायता मोडत मोडत चलशी तू मना खुलयता कान्यांनी ताळ्यांचे खेळू मांडिला पानांचे कळयांचे काने सांडिला पाचवी चोळी विरुदाची अंगात वेंगायता मोडत मोडत चलशी तू मना खुलयता हय कितें फुगडी खेळटा फुगडी हय सांगा खंयची ए दादा ताका डान्स शिकयलो हा आतां तो वयता खंय वयता हय. आता करतो कितें करू तो घाल घालू नका ती मरे भायर झाडां वाडल्या पळय ती मातशी कापून घे कापून अशी काप धरून जाली कापून जाली उरल्या राव मातशी. थापटायतले धरेन कॅपिन खे तोंड आपणे बसतय दादा तो कोयतो वर आणि भितर दर चल दोलू हय सांबाळून हा लागत बीन ए सुटला रे हय तकलेन सुटला ताका भायर धाडटा तो हांव ताका आतां बलकावन धाडिना मरे मागीर कोयतो गणकी ताका माडार चडो हय. तू मरे आतां म्हाज्या माथ्यार चडटा सर्वेश हांव माथ्यार चडटा हे वंचिका तुका खबर तरी आगो तो मेळपाक कोण कोण जाण येता तो कसली सोंगां करची पडटा ती आनी तुजो तो भेपदोड कोण बेबदड बापूय तुजो हे वंचिका चल या गो आमी ती झाडांनी पळय गोरवां बसता पळय तशी बसया मगो आमी. ते कितें करता रवत हे तुवें ती रवत करता ती पळोवना गोरवां रवत करता पळय तशी रवत करून उलया मगो आमी आनी ती त्या बायणा बिचार बीन पळयला ती सुणी पळय उडकी मारीत न्हाता पळय तशी न्हावया मगो आमी. सुणी कशी हय आनी ती त्या माजरांक पळयला माजरांक ती एकामेकाचेर कशी धांवकुलां मारता पळय तशी आमी एकामेकाचेर मुठी मारया कशें दिसतलें बरें दिसतलें न्हू. मेल्यान सगळी उदाहरणां जनावरांचीच दिली सर्वेश हा. ही सगळी मजा मरे म्हाका तुज्या वांगडा करू कशी कर दिसता मुगो. पूण कितें करतले रे तू जाणा मरे दादाक सोडून हांव खंयच वचूं शकना तू जाणा मरे जो कोण म्हाका दादा सकट स्विकारतलो तेजेच कडेन हांव लग्न जातलें तू स्विकारपाक तयार आसा रे पूण तुज्या घरची आनी समजा कशी बशी रेडी जाली तरी लग्न जावन लेगीत दादा पावलाक आमच्या वांगडा आसतलो रे कितें दादा पावला वांगडा आसतलो हय गो तशें एक काम करया मगो कितें? लग्ना उपरांत न्हू तू आनी दादा मगो बरी न्हवऱ्याच्या गाडयेन या बरें बरें हांव येता ते बँडकार वांगडा खिडक्यो वाजयत वाजय हांव तो वाजयता वाजय म्हणजे नशिबाची सोटी वाजय नाका नाका लग्ना उपरांत मगो तू आनी दादा बरी न्हवऱ्याच्या खाटीर न्हिदा एसी लावन न्हिदतली हा हय एसी लावन न्हिदा बील वाडया म्हाजें हांव पडटा ते कळो उनीर कसो कोणच्याक पाड ए वंशो ए कोणच्याक कळो उनीर येयलो मगो ए मेल्या कोण न्हिदता बाबा तो बाबा अरे ओटो ए कोण रे तो धांवता तो कोण रे हांव तो संकासूर शंकासूर आणि गुंतवला रे आता हांव तो बकासूर आता रे बकासूर अरे मेल्या गुंतवला नरकासूर रे हांव तो नरकासूर नरकासूर रे हांगा रे असो यो म्हाका एक सांग रे त्या भुरग्याने तुका जोडूंक ना रे उजो घालूंक ना ना मरे भाऊ हा? ते फुकट्याचो सोरो मेळटा म्हणून पी पिले मरे
आणि माझ्या फाटल्यान अशें पडले त्या बोवाळान म्हाका नाचोवपाक दिसलो अरे 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 टॉपटा मारायची टॉपटा मारायची टॉपटा टॉपटा तू घाल घे ए म्हाका म्हाका हय, ना सारकें कसं घाल, पडटा म्हाका हय. हांग आतां कसो दिसता हांव एका घालू जो हय. पेटयतो आकाश यो हय. भाऊ हा. ते म्हाका जोडपाक विसरले मरे हय. अशी माझी लस केन्ना जावना रे हांव वयता मरे हय. आनी ते उदकान जीव दिता अरे ए, तू आता ते उदकान बीन वचो नाका रे तुज्या पोटान कितें आहा ते फुस्स जातले हा? हय एका माझ्या गॅसीचे कशें कळ्ळे अरे, ए, थोडे गावात घालता का प्रायव्हेट सांगपाची अरे गजाल बाबा ती ए तुझ्या पोटाचे गॅसीचे उलयना रे हा? हांव तुझ्या पोटान पळय कितें फोगोट्यो माराने गन्नाल बीन कितें आसा पळय न्हू ते ठो 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 धांवचे ना रे फुस्स जातले फुस्स फुगुट्यो गरनाल घालता म्हणून तुका कशें कळ्ळें अरे तुका खबर ना ते मालकिऱ्यार भुरगे आसा पळय न्हू हय. ते मरे तोंड गुटलेत ना तुझ्या पोटान मरे पयलीं फोगोट्यो माराने गन्नाल बीन घालता मारले मरे भुरगे मागीर? आतां म्हाका सांग हेजें कितें करपाचें कितें करपाचें म्हणजे हा. फाल्यां मनशूची भाऊबीज मुगो फाल्यां पोटांतले काडुया आनी सगळें ठो ठो करून मारुया बरें बरें लावया हे बाबा बेस्ट आयडिया आयडिया सुटला हो सगळे ए भाऊ तुझी बेश्टी फसका पेटोवपाची बंद करा कितें करपाचें कशें काडपाचें तें सांग कशें काडपाचें हो आतां व्हडलो प्रॉब्लेम बरो व्हडलो प्रॉब्लेम मूठ मारया रे हे अपय मरे हांगासर कोयतो आसा कोयतो हे मरे कोयतान तुजें पोट फोडटा मरे आनी सगळें भायर काडटा राव दाखयता पोटाचे बोमाडो तो ए बाबा बाबा ए बाबा पुन्हा रे म्हाका एक सांग रे ही बायलां पळय आसा न्हू बायलां ती मरे कानो कापता आसतना त्यांच्या डोळ्यांतल्यान दुका कित्याक येयना हय मरे हाज्या वयल्यान तू कितें शिकलो जरी वयल्यान अरे झरी वयल्यान मरे आहा. काय कान्या वयल्यान कान्या आ. हो कितें करता रे हांव खंय हांव कोण तो जिंगल बेल हेच्या खड्ड्याक लायलें तेल तेल जालें कोडू हे खड्ड्याले चोडू ये बरे म्हण तुझे ज्या चेडवाचेर मोग करता त्याच्या बापाचें नाव खबर ना तुझो बापूय कितें शाहरुख खान हय बाबा हे नळ उलयलो नळू ये नळू बाबा हो. नळू नुआ तुमचे चेडू आहा. हे नळू तू मरे आता नको ना असा गळू बोलावते माझी चोडू तू आता हळू हा हळू हळू हळू